कार्निवाला संदर्भात सोमारा बसका जाली। कशा प्रकारचे प्रेझेंटेशन आसतले हाचेर भासाभास जाली। अंदू वर्साचे कार्निवालाक 4 कोटी मेळ्यात म्हूण पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकर उलयलो। तशेंच अंदू वर्सा गोंय पुलिसांचो एक चित्ररथ कार्निवालांत सहभागी जातलो म्हूण म्हायती मंत्र्यान मुखार दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर प्रवचन गौतम शिरोडकार। आणि तेजे भितर कार्निवालाचे जे प्रमोशन आसलेलें प्रेजेंटेशन ते दाखोवपा खातीर मिटींग आसलेली। कशें प्रेजेंटेशन कितें दाखयताले तुमी कार्निवालाचें आनी कितें कितें आसतलें तेजे खातीर मिटींग आसलेली। ते फायनल करता। कितले जाणांनी पार्टिसिपेट केल्ले? 5 जाणां 6 जाणां सिलेक्ट जाल्यार सिलेक्ट केल्यार ना आमी सिलेक्ट करपाचें ना ते तेंचे प्रेजेंटेशन कशें आहात तितलेंच तेजे खातीरच आसलेलें तें। म्हणजे सगळे फीट आहात काय ना तेजे भितर कोण फीट ना तेजे भितर इतलेंच। मागीर ते टेंडराचें न्ही तेंचे लोअर स्कोर जातलो तांकां मेळटलें। ते टेंडर ऑलरेडी काडलेलें आहा। कितले आसा टेंडर म्हाका दिसता आज काय फाल्यां ओपनिंग आहा तेंचें। ऑलरेडी टेंडर पब्लीश जालें। मागीर सिलेक्ट जो लोअस्ट आहा ताका मेळटलें जे एजन्सी। कितले बजेट दवरला तुमी ह्या फावटी कार्निवालाक? फूड फेस्टिवल आनी फ्लोट्स हेंचे प्रायजीस धरून सगळो हे टोटल अमावंट आहा 4 करोड्स। पेडणे आमी करतात न्ही कार्निवाल, पण कार्निवाल जो आहा पळय काही लोक बेश्टेच अफवा करतात तो जातीवादचो कार्निवाल न्ही। कार्निवाल म्हणटा टुरिजम आमी प्रमोट करपा खातीर करता। तेजे भितरल्यान टुरिजम लोक गोंयांत येवचो। टुरिजम हो गोंयचो एक कणो जावन आसा कळ्ळें। तेका आमी प्रमोट करपा खातीर तो कार्निवाल करतात। काही लोक तेजो दुसरोच इश्यू तयार करपाक लागले आनी तो कार्निवाल मडगांव जाता, पणजी जाता, म्हापसा जाता, वास्को जाता। आतां तो शिरोडा जातालो तो आमी हांगा हाडलो, पेडणे हाडलो। इतलेंच डिफरंट आनी काय। आनी हांव टुरिजम मिनिस्टर म्हणून पेडणे तालुक्याक एक एडवांटेज दिलें। केन्ना आसलो सर तो पेडणे? 13 तारखेक। सर असो न्यू असो कॉन्सेप्ट कितें आसतलो ह्या फावटी? जो फ्लोट बी लास्ट ह्या फावटी फ्लोट्सा भितर पार्टिसिपेट जाता पुलीस फ्लोट्स आसा। पुलिसाचो एक फ्लोट जाता तेजे भितरले सगळे भितरले ड्रग्स ना हे ना अशें काही तेजे भितर एक हें सूचना फलक तेंचे आसतले। ह्या फावटी कितें थीम दवरलो आसा तुमचो? कितें फ्लोट करता कितें थीम अशी केला तुमी? बऱ्यांतले बरें जातलें फ्लोट सुद्दां बऱ्यांतले बरें जातले आनी आमची संस्कृती आमचे कल्चर सांबाळून तें करतले। तुमकां एक पत्र बरयल्लें सुरीनपूर कार्टून ते खंयचे तरी एक कावन्सिलेटाक आपयात म्हणून एज अ चीफ गेस्ट। सो ताचेर कितें डिसिजन? ते लेट सांगलें तेणें। आतां ऑलरेडी डिसिजन जाल्लें आहा कळ्ळें तुका। तेजे भितरूय प्रयत्न करया समज आपोवपा जाता आपया। सर फॉरेन कंट्रीजचे कितें आहा फ्लोट्स ह्या टायमार? ना सर आतां मिटींग अशें दिसता की आनी 10 दीस उरलाच आनी इतले ना आमी जेंच्यांनी प्रेजेंटेशन दिलां आमकां तांकां आमी सारकें विचारलेलें आहे स्पश्ट तुज्यान 10 दिसा भितर करपा जातलें जाल्यार सांगात। ते म्हणपाक ओके आमी रेडी आहात म्हणटात ते। जितले 5-6 जाणांचे आमी घेतले तेच्यान सांगलां। सो फ्लोट्स नंबर 1 जातले ह्या फावटी कांय प्रॉब्लेम ना।